नमस्कार. गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. खाणा जेवणा सयत धार्मीक कार्यांनी लागपी नाल्ल सद्याक म्हारग. नाल्लाचें उत्पादनूय कमी जाल्ल्यान दर वाडला मोठ्या प्रमाणात. किसान क्रेडिट कार्डाचेर आतां एका शेतकाराक मेळटा 1 लाख रुपया रीण. बँको रीण दिनात जाल्यार झोनल ऑफिसांत वा शेतकी खात्यान करची कागाळ. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचें शेतकारांक आवाहन. बनावट कागदपत्रां तयार करून हणजूण, पर्रा, कळंगूट आनी मोरजे एकूण 3.12 लाख चौखण मीटर जमनीची विक्री. बेकायदेशीरपणान हात आशिल्ल्या 61 मालमत्तांची एसआयटी करता चवकशी. गोंयांत सोऱ्याक लागून दर म्हयन्याक 27 जाणांक येता मरण. 285 जाण घेतात उपचार. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची विधानसभेत लेखी जाप. कुळेशी गांवच्या सातेरी देवळांत चोरी करपाचो यत्न. चोरीचो प्रकार सीसीटीव्हीन कैद. कुळे पुलिशेन अनवळखी मनशा आड नोंदयलो गुन्यांव. बलात्कार प्रकरणात दोशी सापडिल्लो आदल्या प्रधानमंत्र्याचो नातू प्रज्वल रेवण्णाक जल्मपेट बेंगळुरांतल्या विशेष न्यायालयाचो निवाडो. आतां खबरो विस्तारांत. किसान क्रेडिट कार्डाचेर शेतकारांक आतां कमीत कमी बँकांकडल्यान 1 लाख रुपया कर्ज मेळटलो. ज्यो बँको कर्ज दिवपाक सोदिनात तांच्या आड झोनल ऑफिसांत वा शेतकी खात्यान कागाळ करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. राज्यांत सुमार 6,500 शेतकारांक ह्या येवजणे अंतर्गत वर्साक 3 हप्त्यांत 6,000 रुपया मेळटात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. सांखळे आयोजीत एका कार्यक्रमांत तो उलयतालो. शेतकार दुसऱ्याकार या सगळ्या जणांक क्रेडिट कार्ड दिवपाचें काम हे माननीय प्रधानमंत्र्यान केलां. आज तुमचे जे शेत आसा ताजे जर तुम्ही वयशात जाल्यार तुमकां डायरेक्टली किसान क्रेडिट कार्ड मेळटा. ज्या किसान क्रेडिट कार्डाचेर तुमकां खंयसरूच आपलें शेत घाण दवरपाची गरज ना. त्या क्रेडिट कार्डाचेर मिनिमम 1 लाख रुपया एका वर्साचेर मिनिमम विथ 4% गॅरंटी हे लोन हे नॅशनलायज बँको दिता. आणि जर दिना कोण असत जाल्यार तुम्ही झेडीओक तरी कॉन्टॅक्ट करात नाजाल्यार आमच्या ऑफिसाक कॉन्टॅक्ट करात. डेफिनेटली ते तेंच्यांनी कंपल्सरी दिवपाक जाय. आज आमी पळयतले की 2,000 रुपया प्रत्येकाच्या इन्स्टॉलमेंट म्हणून अकाउंटाचेर येतलो. प्रत्येकाक दिसतले 2,000 रुपयाची कसली किंमत काय म्हणून. म्हणजे 2,000 रुपया येता ते वर्साक 3 फावटी येता. अशा पद्दतीन जवळपास 6,000 रुपया एखाद्या शेतकऱ्याच्या अकाउंटाचेर हे एका वर्साक जमा जाता. गोंयांत खरें म्हणजे पयलीं 16,000 शेतकऱ्यांचे येताले पण 10,000 शेतकऱ्यांचे टॅलंटेड असल्या कारणान तांची कृषी कार्ड कॅन्सल जाली. पण 6,500 अप्रॉक्सिमेटली शेतकऱ्यांच्या कार्डाचेर गेले 20 इन्स्टॉलमेंट कंटिन्युअसली येता. एक इन्स्टॉलमेंट म्हणजे गोंयांत जवळपास 1,20,00,000 रुपया आयच्या दिसा डेपॉझिट जातले. अमाऊंट किती उरल्या ती लक्षात घेयात. 1,20,00,000 रुपया ही त्यांच्या अकाउंटाचेर जमा जातली. बनावट कागदपत्रां तयार करून हणजुणा, पर्रा, कळंगूट, मोरजे आनी पिर्णा वाठारांत सुमार 3.12 लाख चौखण मीटर जमीन बेकायदेशीरपणान विकली. बेकायदेशीरपणान जमीन विक्री वा हस्तांतरणाच्या ह्या प्रकरणाचो एसआयटी वरवीं तपास सुरू आसा अशी लेखी जाप कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरान विधानसभेत दिल्या. आमदार विजय सरदेसायान हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो. फाटल्या 5 वर्सांत ज्या मालमत्तांची विक्री, हस्तांतरण, भेट वा हेर खंयच्याय स्वरुपात हस्तांतरीत केल्ली जमीन नेमकी कितली आसा, कबलात नोंदणी क्रमांक, तारीख, जमीन विकपी तशेंच ती विकत घेवपी अशी सविस्तर म्हायती आमदार विजय सरदेसायान मागयल्ली. ते प्रमाण आलेक्स सिकेर हांणी ती सादर केल्या. आलेक्स सिकेरान दिल्ले म्हायती प्रमाण आजगांव, हणजूण, पर्रा, कळंगूट, मोरजी आनी पिर्णा वाठारांत धरून एसआयटी एकूण 61 मालमत्तांची चवकशी करता. सगळी मेळून ही एकूण मालमत्ता 3.12 लाख चौखण मीटर आसा. खंय आनी कितल्या मालमत्तांचे सेल डीड. आसगांव 33, हणजूण 14, पर्रा 5, कलंगूट 4, पिर्णा 4, मोरजे 1. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
खाणा जेवणा सयत धार्मीक कार्यांनी लागपी नाल्ल सध्या म्हारग जाला. ह्या वर्सा नाल्लाचें उत्पादनूय कमी जाल्ल्यान दर मोठ्या प्रमाणात वाडला. चवथी कडेन नाल्ल आनीक म्हारग जावपाची शक्यताय आसा असो अदमास विक्रेत्यांनी उक्तायला. गोंयकारांचे जिणेंत नाल्लाक व्हड म्हत्व आसा. खाणा जेवणा पासून ते धार्मीक कार्यावळींनी सगळे कडेन नाल्ल लागता. चवथ आनी लग्नां म्हटली काय नाल्ल मोठ्या प्रमाणात लागता. ते भायर हेर धार्मीक कार्या खातीर नाल्ल लागता तो वेगळो. पूण होच नाल्ल आतां भाव खावपाक लागला. नाल्लांचे दर तेंगशेर पावल्यात. हाचे फाटलें म्हत्वाचें कारण म्हळ्यार गोंयांत नाल्लाचें उत्पादन भरपूर कमी जाला. तशेंच भाटकार माडाची सारकी कुयदाद घेनात. खेत्यांक लागून आनीकूच लुकसाण जाला. ह्या कारणाक लागून नाल्लाचें उत्पादन देंवलां आनी ताचो दर बरोच वाडला. खेती लागले खेती लागून म्हणजे भात तुझे काबार आमची भाटां लागली काबार काडपाक सामकी दोन एक आनी एक माड काडपा आनी गरज ना. ते एक सामकी ताणी काबार केलें ते सोड ते आमी तांगे सगळें काबार केलां ते आमकां काबार करपा ते सोड ते मुखार नाशितो तूं हाडोवपाक शकना. खेत्याक कितले जाणां मारतलो तांगे पूण आमगे घरा कडेन येवन सामके केळें घडाय बिडा सामकें आतां आमच्यान काडूंक जायना पण ते बरें काडून सोडून वतात. ते पळोवपा तांची इतली आनी दिसता कांय दो एक पापाय दवरना कांय दवरना पण त्या तांचो बिनाव करना. ऊस तांकां रावपा ना जाल्यार खंय येवचें पडना. आतां आमगे रवी बाबा पसून सांगता तांकां पुच्छी म्हणून सारकी तांकां थी मेळना आमी तांकां पुच्छचें पडटा तांगे आमी खाना आमी तांकां दिवपा नाका. म्हणजे ते प्रमाणे ते माडाचें काम मेन माडाक काम करचें आनी पडोवचें. टायमशीर काम कर टायमशीर पाड 4 पाडी पाड फक्त परवडना. हे जात कितें परवडना तुका 50 रुपया माड प्रत्येक आतां वेगवेगळे माड कितें पाडलें तें ताकाच खबर आसना. तूं आतां हें आयला दाखयत आशिल्लो आतां उणें म्हजो 20,000 म्हणजे रेस्ता फक्त. असंतुलित हवामानाक लागून लेगीत नाल्लांचें उत्पादन मोठ्या प्रमाणात देंवलां. गोंयांत नाल्लाचें उत्पन्न खूप कमी जाता. गोंयच्या नाल्लांच्या उत्पादनाचेर रावले जाल्यार गोंयकारांक नाल्ल खावपाक मेळचो ना. ताका लागून आतां कर्नाटक आनी तामिळनाडूच्यान नाल्ल हाडचो पडटा. आतां सध्या होलसेलांत व्हडल्या आकाराचो नाल्ल 48 ते 50 रुपया आसा जाल्यार तोच नाल्ल बाजारात 60 ते 70 रुपयांत मेळटा. धाकट्या आकाराचो नाल्ल होलसेलांत 20 ते 25 रुपया विकतात आनी त्याच नाल्लाची बाजारात 30 ते 35 रुपया किंमत आसा. सध्या वाढलं म्हणून गोवा झाला किती आसा रेट सध्या आनी केन्नाच्यान हो नाल्ल वाडपाक लागला आनी हाजे फाटली कारण कितें? नाल्ल मरे 6 म्हयने जाले वाडटा वाडत आसतो पूण कितें हा प्रॉब्लम बीन जाणटो भाटान कोण सद्या काम करना. कितें लेबर वाडल्या सगळें वाडलां पूण ताका लागून भाटांकूय काम करना आनी कितें गरमी चड जाल्ल्यान नाल्ल पीक जायना ताजी पीक जायना. पूण आतां अशें लोक म्हणटा की 20-30 वर्सां एक फावट अशें येता कळ्ळें तुका. म्हण आतां आमी सगळो कर्नाटका तमिळनाडू सगळो नाल्ल हाडटा. तमिळनाडू कर्नाटका नाल्ल पसून 80 रुपया किलो जाला. तो आसा म्हणून आज गोंयकारांक नाल्ल खावपाक मेळटा. फक्त गोंयाच्या प्रोडक्शनान गोंयांत नाल्ल लोक खावपाक पावपा ना इतलें प्रोडक्शन कमी जाला. लोक सगळे कातरून सगळे बिल्डींग बांदत आहा पण त्या खातीर कितें नाल्ल भायलो हाडना जाल्यार गोंयकाराक चवथ करपाक मेळपा ना. हें म्हजें उतर. आता सध्या तरी परिस्थिती अशी हा हो आमी 4.5 दिता कळ्ळें. दुसरो तुका हांव 35 दिता हो 30 दिता अशे रेट चलता. आनी आनीकय प्रोडक्ट नाल्लाचो रेट वाडपाचो संभव आहा वाडपाचो. आनी कितें पावसान हे नाल्लाक लोकांक पाडूंक मेळना कांय ना. तेका लागून पाडेकारूय मेळना. नाल्ल सुकोवन झडटा बारकेलो नाल्ल सगळें अशें प्रॉब्लेम जाला. गोंयचें तर प्रोडक्शन सारकें 50% कमी जाला. तेका लागून आमी धारवाड साकून आनी खंयच्यान नाल्ल हाडचो पडटा. थंय आमकां तो म्हारग पडटा. तेका लागून इतलो रेट नाल्लाचो वाडला. ह्यान मुखार आनीकूय रेट वाडपाचो संभव आहा. नाल्लांचे दर वाडिल्ल्यान बायलांच्या कपळार आठ्यो आयल्या. सये शिवाय गोंयकारांचें कांयच जायना. चवथ लागीं पाविल्ल्यान आतां नाल्ल चड लागतले तेन्ना करपाचें तरी कितें असो प्रश्न बायलांक पडला. हय तेच म्हणटा आमी आमकां ते भयंकर त्रास जाता नाल्लाचे. आमी गोंयकार सोये शिवाय आमचें कितेंच जायना. आमकां सगळ्या कामाक सोय लागता आनी नाल्ल इतलो म्हारग जायत गेला अशें कित्याक काय म्हूण कळना. गोंयांत तर नाल्ल खूब पिकता. माड तर आमकां सगळे कडेन दिसता नाल्ल पिकता सगळे कडेन नाल्ल आसा पूण इतलो म्हारग कित्याक? आतां हो श्रावण म्हयनो आमचे सण पर्व आतां सुरू. आमकां तरेतरेचे पदार्थ करपा आसता कितें करपा आसता जे सोये शिवाय आमचे कडेन तशेंच जावचें ना.
आनी आतां आमी कशें करपाचें? नाल्ल म्हणल्यार गोंयकारांचें एक अस्तित्व, गोंयकाराचें प्रतीक. म्हणजे गोंयाक जर खंय एक वळख आसा जाल्यार ती मेन म्हणजे नाल्लाचेर. बाणावले आनी कलंगूट हे 2 मेन नाल्ल हाका लागून गोंयाक वळख आसा. गोंयचे एक नाल्ल म्हणजे मुख्य घटक जो गोंयकाराच्या प्रत्येक जेवणाच्या म्हणजे सकाळ ते सांजे मेरेन ह्या जेवणाक भितर नाल्ल यूज जाता. तो मागीर सोलकडी आसतली, तुमची हुमणाक आसतलें, मागीर भाजयेक आसतलें, असो खंयचोच प्रकार ना तातूंत भितर नाल्लाचो यूज जायना. गोंयाक चडांत चड यूज जाता आनी गोंयचें एक मेन प्रोडक्शन आशिल्लें तें म्हणजे नाल्ल. पूण आयज असली परिस्थिती आयिल्ली आसा की ह्या नाल्लाची रेट जी आसा ताणें गोंयकाराच्या दोळ्याक उदक हाडिल्लें आसा. आनी हे जी दुकां गोंयकाराच्या दोळ्याक आयिल्ली आसा ती एकदम चवथीच्या तोंडार. सद्याक मार्केटांत जर पळयत जाल्यार जवळ जवळ 60 रुपयांनी मोठो नाल्ल विकलो वता आनी बारीक नाल्ल म्हणटा तो 25 ते 30 रुपयांक विकलो वता. होलसेलाची जर हें करपाक गेलें जाल्यार यार्डांक भितर बी 48 रुपया ते 50 रुपयां भितर मोठो नाल्ल मेळटा आनी 22 रुपया ते 20 रुपयां भितर बारीक नाल्ल मेळटा. पूण हो नाल्ल गोंयचो न्ही हेंय आमी तुमचे नदरे काडून गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू. शेनवारा कालेवाठारांत सुरू आशिल्ली बेकायदेशीर रितीन केराच्या झाडाची तस्करी करपी 3 दुबावितांक कुळे आनी सांगे रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी रंगे हात धरले. ह्या प्रकरणात दुबावितांनी रिक्षा आनी दुचाकी गाडी जप्त केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. कोण व्हरता साखळेच्यान? सैफ. आनी महाराष्ट्रा व्हरता? कितें करता तेजे? आनी हे मारले केन्ना? मारलेलं ते केन्ना मारलेलं खबर ना आमकां. काल भरून म्हटलें. कोणी मारलेले तर ते? सैफ आनी तेंच्यांनी मारून पयलीं ऑलरेडी दवरलेले, तेजे धापून बी दवरलेले आनी आमकां म्हणूंक लागले वचून मातशें भरून हाडा म्हणून. तुमी पळयले तर ते तुमी येयले तेजे वांगडा? ना, तो येयल्लो घेवपाक आमकां. तो येयल्लो? तुमी लोड करून व्हरपाचें. मागीर कितें रेट दिता तुमकां तो? आमकां गाडयेचें भाडें फक्त. आनी काय ना? ते रेट बी आसा तेजे तो व्हरतालो फुडें महाराष्ट्रामध्ये. ओके. तुमी हांगच्यान साखळे व्हरपाय, साखळेच्यान तो व्हरतालो? तो व्हरतालो. गाडी तेजीच येवपाची आसली सर. तेजी गाडी येता कितें जालें तेजे क्लच प्लेटी गेले म्हणून तेणें अचानक प्लॅन चेंज केलो आनी ही गाडी धाडली. खरंच क्लच प्लेटी गेल्ली काय बेश्टे त्यांनी चेंज केली? ते मे बी तेज्या मनान गेम बी करपाचें. कितली जालें भाडें तुका? 10,000 एक रातया? एक ट्रिपी एक व्हरून ते महाराष्ट्र व्हरून. लोड कोण करताले? ते लेबर आसता बिहारीचे. नमस्कार. आमी कुळ्या जे फॉरेस्ट ऑफिस आसा थंय आसा. जे जाग्यार काले गांवांत जे कुळ्या क्षेत्र पडटा, जे काले गांवांत जो जंगलांतल्यान खैरीची झाडाची कत्तल केल्ली आनी ती कत्तल करून व्हरतना हांकां 3 जाणां रंग्यात धरलेले आसा आनी एक तेंची स्कूटर धरलेली आसा आनी टेम्पो आनी फूल लोड आसलेली. तांकां तिगांकूय हांगा धरले. पूण अशें आयकयता की तेजे फाटल्यान आनीकूय कोण तरी आसा. सैफ म्हणटा तो हे हांगच्यान व्हरोन साखळे दिताले आनी साखळेच्यान सैफान व्हरपाचे आसले. जो ड्रायव्हर येता गाडी घेवन वचपाक ताका 10,000 रुपया ते पेड करताले आनी हांगा जे लेबर येयले बिहारी तेंच्यांनी ही गाडी लोड करून तो व्हरतालो अशें तेणी सांगलेलें आसा. हेजे फाटल्यान मोठें एक टोळयेचें षडयंत्र आसा. तेन्ना संबंदीत जे अधिकारी आसा हांगसरले रवी शिरोडकर हे तांकां सगल्यांक हांगा हाडटले काय कितें हेजेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. पूण ही जी खैरीची मागणी जी आसा ती महाराष्ट्रान हेजे मोठ्या प्रमाणान मागणी आसा आनी तेजी कात काडपा खातीर ते हांगचे व्हरता. पूण चडांत चड गोंयान असली खैरीची प्रकरणां भरपूर जाल्ली आसा. हेज्यानी पयलीं 1 म्हयन्या पयलीं दारबांदोडा खैरीचे ह्याच वन ऑफिसाच्या क्षेत्रांत येयल्ले दारबांदोडाय तांकां धरलेले आसले. आनी एक वर्स पयलीं फोंडेचो जो आमचो RFO आसा तेणी मोठे रॅकेट तयार धरलेले आनी त्या रॅकेटाचे पासून तेणी जी मशिनरी आहा ती सगळी धरलेली. हेज्यान पयलीं आनी दारबांदोडाय एक व्हडली तेंगे टोळक्यांक धरलेली आसलेली. अशी मोठ्या प्रमाणान हांगा गोंयान येता आनी गोंयच्या कोणाकूय मनशांक कोणाकूय फितूर घेता आनी हांगा ती खैरीची झाडाची कत्तल जाता. तेन्ना संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हेचेर कडक भुमिका घेवची अशी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर. सोऱ्याक लागून गोंयांत दर म्हयन्याक 27 जाणांक मरण येता अशी लेखी जाप भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन विधानसभेत दिल्या. आमदार प्रवीण शेट हाणें हे विशीं प्रश्न विचारिल्लो. GMC, IPHB हॉस्पिटल आणि हेर हॉस्पिटलांनी सोरो पिवपी कितल्या जाणांक उपचारा खातीर भरती केल्ले आणि कितल्या जाणांक मरण आयिल्ले काय म्हूण आमदार प्रवीण शेटान प्रश्न विचारिल्लो.
फाटल्या 2 वर्सात जीएमसीत IPHB आणि हेर हॉस्पिटलांनी सोरो पिवपी 3446 जाणांक उपचारा खातीर दाखल केल्ले. हातूंतल्या 651 जाणांक मरण आयले. मरण आयिल्ल्या मदीं 629 दादले आनी 22 बायलांचो आस्पाव आसा. जीएमसीत 650 जाणांक मरण आयला, जाल्यार उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत एकल्याक मरण आयले. तशेंच दर म्हयन्याक 27 जाणांक सोऱ्याच्या अतिसेवनाक लागून मरण येता. 19 ते 60 वर्साच्या 2450 जाणांचेर उपचार. फाटल्या 2 वर्सात जीएमसीत IPHB आणि हेर हॉस्पिटलांनी 3426 दुयेंतींचेर उपचार केले. 2450 जाण 19 ते 60 वर्साचे आसात. जीएमसीत 41 ते 50 वर्साच्या 505 जाणांनी उपचार घेतला. 51 ते 60 मदल्या 492 जाल्यार 31 ते 40 वर्साच्या 351 आणि 21 ते 30 वर्साच्या 87 जाणांचेर उपचार केल्यात. फाटल्या 2 वर्सात हॉस्पिटलांनी उपचारा खातीर दाखल जाल्ले दुयेंती जीएमसीत 2366, उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटल 699, IPHB 205, दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल 156. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. राज्यांत दिसपट्टे गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. शुक्रारा राती अनवळख्यांनी कुळेशिगांवच्या सातेरी देवळांत चोरी करपाचो यत्न केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या चोरांनी खंय पयलीं कोणाची तरी दुचाकी चोरली आनी उपरांत देवळांत भितर सरून कुलूप फोडपाचो यत्न केलो. पूण देवळाचें कुलूप घट्ट आशिल्ल्यान तांचो यत्न फसलो. हो सगळो चोरयेचो प्रकार CCTV कॅमेरान कैद जाला. कुळे पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करता. म्हाका सकाळी फुडें आमचो खजिनदार बाब निलेश वेळी तेणी फोन केलो की राती सातेरी देवळा कडेन चोरीचो अयशस्वी प्रयत्न जालो म्हणून. मागीर इमिजिएट आमी दोगांय थंय गेले. थंयसर वचोन आमी पळयलें. पळयत जाल्यार चोरांनी आमची जी खेळी घालता ती खेळीचे स्क्रू काडून ताका रॉड घालून मोडपाचो प्रयत्न केल्लो आनी तो तांकां अयशस्वी ठरलेलो आसा. सो देवानूच तो प्रयत्न हाडून पडलेलो आसा आनी आमची दाराची सिक्युरिटी एकदम भरभक्कम आसा. सो आमी ऑलरेडी राती पुलीस येयल्ले आनी पुलिसांनी तेजी छानबीन केल्ली आसा. हांव सकाळीं पुलीस अधिकाऱ्या कडेनूय बीन उलयलां आनी पुलीस स्टेशनार आतां आमी वयतले बीन. सो आमी ताका प्रश्न विचारतले की बाबा तुमगेलो तपास खंय पर्यंत पावला आनी जे रस्त्यार CCTV बसयल्ले आहा पळय न्हू तेजेरूय तेंच्यांनी फुटेज काडून तांकां जिरेबंद करची म्हणून. आज राती शिगांवान चोरी करपाचो खूब प्रयत्न जालो. एकट्याली मोटरसायकल आहा ती मोटरसायकल जे माटोवचे शिगांव आहा प्रशांत सावंत यांचे कुटुंबाची स्प्लेंडर मोटरसायकल ती मोटरसायकल घेवन ते वयताले आनी वयता आसतना तेणी हांगा सातेरी देवूळ जे लागता थंयच्यान 1 किलोमिटराचेर सातेरी देवळा कडेन तेंच्यांनी चोरी करपाचो खूब प्रयत्न केलो. ते देवळाचे मुख्य दरवाजे आसा त्या दरवाज्याक 3 कुलपां आसा आनी ताका ती कुलपां अशी आहा सेटिंगाचेर जी तोडपाक कोणाच्यान जायना. पूण हेंच्यांनी स्क्रूड्रायव्हर घेवन ते फोडपाचो प्रयत्न केलो, लॉक उगडपाचो प्रयत्न केलो आनी तेच चोर कशें आसूं शकता म्हणल्यार ते जेन्ना माटोवच्यान जी चोरी जी गाडी मोटरसायकल चोरपाक वयता थंय तांकां रेब्याच्यान वयची पडटा. ते रेब्याच्यान गेल्यार तेच पांय तेंचे हांगा जे देवस्थान आहा थंय लागलेले म्हणून तेच चोर आसूंक शकता. CCTV कॅमेरान ते कैद जाल्ले आसा हे सगळे जे कोण चोरी केलो ते आनी पुलीस हेचो तपास करता. रोखडेच तांकां पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करून तांकां अरेस्ट करतले. गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. गांजे उसगांव म्हादय न्हंयचेर बसयल्लो उदकाचो पंप फाटले 9 दीस जाले नादुरुस्त जाल्ल्यान तळाव्यांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटा. सध्या भौशीक बांदकाम विभागान टँकराची सोय करून तात्पुरते उदका पुरवणीची वेवस्था केल्या. जाता तितल्या बेगीन उदका शुद्धीकरण प्रकल्प उबारून सुरळीत उदका पुरवण करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमकां गव्हर्मेंटान हो प्लान जालो काय प्युअर उदक दितले 24 वरां म्हणून आमकां सांगलेलें आश्वासन दिल्लें आसा. सो आमची तांकां रिक्वेस्ट आसा की तें आश्वासन दिलां पळय तशें आमकां उदक दिवचें पूण ह्या प्लांटार जें प्युअर उदक मेळटलें तें आमकां 24 वरां दिवचें. उदक ना, ल्हान भुरगीं आसा तुजे कपडे 8 दिसाचे कपडे आसा, आयदनां आसा, खंय वचपाचें ना, रांदपाचें ना, ओके वचपाचें. किती प्रॉब्लेम जाला? उदक ना, नळ ना. कित्याक लागून तें आमकां खबर ना. सकाळ फुडें येता, एक वर येता, बारीक येता आनी फुडें वयता. गांजे उसगांव हांगसर जो म्हादय न्हंयक पंप बसयल्लो आसा तो गेल्या 8-10 दीस जाले ब्रेकडावन जाल्लो आसा आनी सद्या गांवाच्या लोकांक उदकाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. सद्या PWDन टँकर धाडून लोकांची समस्या सोडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. गांजेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.
दर्यादेगां सयत हेर पर्यटन थळांचेर वस्तू खरेदी करपा खातीर पर्यटकांचे फाटीक लागपा सयत विविध सेवांच्यो तिकेटी खरेदी करपाची सक्ती केल्यार आतां 5,000 ते 1 लाख रुपया मेरेन दंड मेळटलो. गोंय पर्यटन थळां संरक्षण आनी दुरुस्ती विधेयक 2025 सभाघरांत चर्चे उपरांत मंजूर जालें. आमदार कृष्णा साळकार हांणी सुचयिल्ली दुरुस्ती लेगीत मान्य केली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी हे विधेयक चर्चे खातीर मांडून संमत करून घेतलें. पर्यटन थळ संवर्धन आणि देखभाल दुरुस्ती विधेयक मंजूर. दर्यादेगेंचेर टाउट्सा कडल्यान बेकायदो तिकेट विक्रेती करतात. बिगर गोंयकार तशेंच हेर विक्रेत्यां कडल्यान वस्तूंची खरेदी खातीर हट्ट धरतात. उक्ताडाची अन्न शिजोवप, सोरो पिवन बाटल्यो उडोवप. दर्यादेगांचेर गाडी चलोवपाक बंदी आसा. या प्रकारा खातीर 5,000 ते 1 लाख रुपया मेरेन दंड मेळटलो. दर 2 वर्सांनी दंडाचे रकमेचो नियाळ घेतले. आमदार कृष्णा साळकर आणि काँग्रेसचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेरा हांणी सुचयल्ल्यो दुरुस्त्यो कलम 10A मान्य केला. Goa is recognized a premier tourist destination. The number of tourists visiting the state has been consistently increasing. However, the rapid expansion of tourism activities has also led to an increase in nuisance at tourist places, affecting the experience of visitors and locals in the state, disturbing public order and causing environmental degradation. Instances of unauthorized activities, disturbances and violations of public decorum have been on the rise, necessitating a stronger legal framework to address these concerns. The bill seeks to expand the definition of nuisance. Under the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001, Goa Act 56 of 2001, by including additional activities and enhance deterrence by increasing the fine for nuisance so as to preserve the integrity of the tourist places in Goa, promote responsible and regenerative tourism and create a hospitable environment by protecting the interest of local communities and stakeholders. Speaker sir, पयर डिमांड जेन्ना जालो सगळ्यांचो एक इश्यू आशिल्लो की बिचार कोण त्रास करता, हॉकर येता, टाउट येता, इलिगल जाता. हाज्या खातीर थोडो कायदो दुरुस्ती जी करपाची आशिल्ली, सो आमचो पयलींचो प्रिंसिपल एक्ट जो आशिल्लो गोवा टुरिस्ट प्लेसीस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनन्स एक्ट 2001, तोच तातून फक्त स्पीकर सर 2 फक्त मायनर आमी चेंजीस केल्ले आसा. एक म्हणल्यार न्यूसन्स जे आसा which covered only one para, we have increased the scope. The second para, Speaker sir, amendment of section 10, we have inserted a new section 10A. आता स्पीकर सर जो कट मोशन आमच्या बिलाचे हाजेर अमेंडमेंटाक जो आमचो बाब दाजी साळकार तसोच दोतोरान जो मूव केला, section 2 in subclause C3 where the word and occurs and shall be deleted and substituted by the word or मान्य आसा. Speaker sir, in section 2 in subclause C6 after the word boating and before the word or the following expressions shall be inserted, namely activities for taking tourists. The boating घाल्लो, they wanted to say की फाल्यां fishermen येवचो न्हय आनी तातूंत specific tourisटांक आसचो म्हण तुमी amend केलो. Both of the amendments we agree to it. In section 4 of the bill, Speaker sir, after section 10 of the Principal Act, section 10A from the words the fine till the words 2 years shall be inserted. So urillo the para asa and may be increased by such amount not exceeding 10% in value of the existing fine as may be prescribed. To kadlo yet kele jara Speaker sir, urillo gazalyo maka dista is understood. Doctor, I request you that whatever these words and things I'll just explain. I'll tell you what. Only you understand what perspective. No, you can go if you want. You can go point by point. I have no issues. I'll just explain to you what it is. Why? But then you go point by point. Point by point. I'll explain to you. So that you understand. If you agree with me, you see. If you don't want, then you may decide otherwise. See, in the first clause, which I mentioned, is clause 2C, nuisance. I don't mind you put any number of items as nuisance. I'm not objecting to that in principle. You define what is nuisance. But when you use the word includes, in legal parlance, the word includes means besides this anything else. Speaker sir. That's why I said, wait, that's why I use the word No, means. Means. Principal Act and Speaker sir include सुद्धा आशिल्लो. आता include सुद्धा दवरला कित्याक include जेन्ना आमी म्हणटा, it gives us the option to include more options मेळटा. फाल्यां every time for the smaller things फाल्यां एक लायन टावटाची कार्ड हे कार्ड परत असेंब्लीन येवपाची गरज ना. 2 विधेयकां सभाघरात सादर केली. कोयर उक्ताडार उडयल्यार सुमार 3 लाख मेरेनचो दंड मेळटलो अशें गोंय कोयर नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सभाघरात सादर केलें. महाविद्यालयाचे क्लस्टर स्थापन करपाची तजवीज विधेयकात आसा अशें गोंय भौशीक विद्यापीठ विधेयक 2025 मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सादर केलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
JDS पक्षाचो आदलो खासदार तशेंच आदले प्रधानमंत्री HD देवेगौडा हांचो नातू प्रज्वल रेवण्णाक बलात्कार प्रकरणात जल्मपेटीची ख्यास्त सुनायल्या. बंगळुरूच्या विशेष न्यायालयान 4 मदल्या एका प्रकरणात रेवण्णाक दोशी थारयलो. शेनवारा ताका जल्मपेटीची ख्यास्त सुनाय 10 लाखांचो दंडूय दिला. कर्नाटकांतल्या हसन जिल्ल्यांतल्या होलेनारसीपुरा हांगच्या गन्नीकाडा फार्म हाऊसान घरकाम करपी 48 वर्साचे बायले लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात प्रज्वल रेवण्णाक न्यायालयान दोशी थारायला. 2021 वर्सा पीडित बायले लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचो रेवण्णाचेर आरोप आशिल्लो. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.